कांय लोकांनी धुडगूस घाल्ल्यान 27 जानेराक सेरुला कम्युनिदादची वेंचणूक जावंक नाशिल्ली। पुलीस जिल्लोधिकारी धुडगूस घालतले आड कांयच एक्शन घेना, वेंचणुकेची वेवस्था वेवस्थीत ना म्हूण प्रकरण हायकोर्टांतूय गेल्लें। हायकोर्टान दिल्ले निर्देशा प्रमाण वेंचणूक आयतारा 3 मार्चाक जाली। आग्नेल लोबोचे पॅनलाक निमाणे मोठो धपको, 25 वर्सां उपरांत सेरुलाचेर सत्ता बदल। पीटर मार्टिन्सांचे पॅनल जिखले। सेरुला कम्युनिदाद थळावो आमदार रेव्हेन्यू मंत्री रोहनाचे अधिकाराखाला। हांव सरपंच म्हजे कडेन पीटर मार्टिनांनी तेचे वांगडी येयले आनी म्हाका सांगपाक लागले कशें तरी ही जी कोम्युनिदाद आसा ती आमच्या गांवकार आनी शेअर होल्डराच्या हातीन येवपाक जाय। तेन्ना तूं ह्या गांवचो सरपंच, तुजो आमकां सपोर्ट जाय। हांवें तांकां सांगलें म्हजो सपोर्ट तुमकां बऱ्या कामांक सदीत आसतलो। ही कोम्युनिदाद गांवकारांच्या, शेअर होल्डराच्या आनी सबंद पर्वरी कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या गांवकार लोकांच्या सपोर्टान आमी जिखतले। आणि आयज आमी गांवकार, शेअर होल्डर आणि कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांच्या सपोर्टार आयज ही जिखलेली आसा। हांव इतलेंच एक कमिटीक सांगता की जो कोम्युनिदादचो कारभार आसा फुडलो तो बरे भाशेन चलया। लोकांक, गांवकारांक, शेअर होल्डरांक तेंचो न्याय तांकां मेळोवन दिया, तांकां तेंचो टायमार जोड दिया। जे फाटले 40 वर्सां जे गोश्टी घडल्या हे जावं उपकारना, इतलेंच हांव तांकां सांगता। आयज इतले जाण आमी खूश ताका उडयलो म्हूण 25 ते 30 वर्सांनी ताका डिबीट मेळ्ळो उगडास जरा एक फावट ताणें चेड्याक घाल्लो। फस्ट कितें करतले आनी आमी जनरल बॉडी आपयतले कितें आनी हे पळय गांवकारांक खंय तरी प्लॉट्स आहा, फस्ट आमचे प्रायोरिटी प्लॉट्स दिवपाचे। कित्याक आमचे गांवकार बाबडे खूब हे ना प्लॉट्स मेळना। फस्ट आमी आपयतली जनरल बॉडी आनी हो इश्यू आमी सॉर्ट आउट करतले प्लॉट्स। इट वॉज ओनली 375 म्हणजे 200 आमचे गांवकार घेवंक ना भिरांतीन। दे वर स्कॅर्ड लायक दे विल बी अगेन फायट्स और समथिंग लायक दॅट। तरी तुम्ही जिंकले हय, उणे आसून तुमकां पुणे आसून पासून आमी जिंकले। And this is the first time election has been taken place. For 30 years there were never election held. It was just walkover like. एकूच पॅनल करप आनी ते जाले, बट नेवर कॉम्पिटिशन. दिस इज द फर्स्ट टायम 15 वर्सांनी तांच्यांनी केन्नाच नवे म्हणल्यार मेंबर्स करून नाहल्ले. सो वी विल बी टेकिंग अप दॅट इश्यू ऑल्सो फॉर मेंबर्स, न्यू मेंबर्स. या प्लस सम ऑफ द गांवकार्स वर नेवर गिवन झोन, अंडरस्टूड. सो एज पर द कोड 10 years पासून दिव येता. सो वी विल गिव देम that for the period of 10 years I mean दितले सगळे So how many years this committee will be? 3 years. This is a 3 years. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.